हाय ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम्ही सगळी बरी आहे म्हण. आणि चोय जाल्या हिंगा मॉर्निंग आणि हांव येयलो आसलें अनायरागे ब्रेकफास्ट करपाक. ओके, बट आयज तेगे दाडान तेका स्पेशल पॅनकेक्स केले. दाखयत तुमकां. चोय तेगे दाडान तेका पॅनकेक्स कोन गेला कामा. रात सांगलो मस्ता दाडा म्हाका पॅनकेक्स कर मू. तेका लायक जाता एशली की पॅनकेक्स. सो येचोय गरम करता आनी तेका दिता अनायरा आनी अलियाक. सो ते हांव एअर फ्रायरान गरम करता. इजी पडटा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे आहाय तुमी? साता आमी रावताय दाडान न्हू बरोसो बेस्ट ब्रेकफास्ट केला. पॅनकेक्स रावता आता. हय, तेंगे गरम करून दवरले आनी रेडी हय दोगांय. हनी जाय रे तुका? पॅनकेकाची हनी जाय? ओके, आनी आनू जाय हनी? ओके चल. सो येचोय आता तेंका हनी घाता. आलू, यू वांट हनी? यस. ओके, सारकी एक्साइटेड आहे ती रे. दादान आयज तांकां बऱ्यो पॅनकेक्स केले. सी अलियास हनी. चल घेवन येता चल. सो चल घेवन या दोगांगे ब्रेकफास्ट. टेक, दिस इज फॉर आयू. दिस इज फॉर यू. चल टेस्ट करान सांगाय दाडागे पॅनकेक्स. अलिया टेस्ट टेस्ट तेल बोला कदा सांग मम्मा. कस झाला? बरो झालंय. बरो झालंय. से थँक्यू दादा. थँक्यू दादा, बेस्ट केलाय ते. गुड गुड. चल ब्रेकफास्ट करूया आता. ओके ओके, बाय बाय. आणि आता हेचो हिंगा धूप घालपाक दिता. हाय फ्रेंड्स, हांव येयलें तेंगे ब्रेकफास्ट बी दिलो दोगांयकू आनी ती आतां रुमा हेटाय. हांवें मुगे कॉफी बी पिलें आनी हांव येयलां आतां कुकींग करपाक. सो आयज हांव स्पेशल डीश कोता रेड बीफ करी. ओके, सो हांव चिंतिल्लें हांव कोता जाल्यार तुमकांय बी दाखयता म्हजी रेसिपी. बेस्ट जाता. हांवें हेच्या पयलीं बी केलोली. सो हांव चिंतिल्लें हांव हे पाट कोता तें तुमकां दाखयता म्हूण. ओके, सो हांव घेता 1 kg बीफ. ओके, दाखयता तुमकां रेसिपी आनी ट्राय कराय. ओके, आनी तुमकां तर मुगे ही रेसिपी लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक, कमेंट आनी शेअर कराय. आनी विसरो नाका या सबस्क्रायब करपा आमगे चॅनलाक. तुम जायत जाण चोयताय. ओके, व्लॉग्स चोयताय आमगेले बट सबस्क्रायब कोनाय. सो प्लीज डू सबस्क्रायब आवर चॅनल. आनी चल स्टार्ट करूया आतां आमगेली रेसिपी. दाखय तुमकां. आनी हेचोय घेयलाय 1 kg बीफ. तितून घायलाय सॉल्ट, टर्मरीक आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी बरें मिक्स केलां हेचोय. आनी आतां तितून एक हाफ लेमन ज्यूस घातलें.
अचय आनी बी पोटाय जाल्यार लेमनाचे मातशें काडाय आं. सो हांवें थंय बी काडल्यो आनी बरें मिक्स कोता. आनी आतां हांव तें धांपून दवरतां एक हाफ एन आवर मॅरिनेट जावपा बरेंशें मांस. ओके. सो चल रेडी करुया आतां मसाला करपा. हांवें काडले हेचे सगळे इनग्रिडियंट्स आनी जारां हांवें घायले चिलीज. हांवें घेयले 5 चिलीज. तुम जाय जाल्यार मायजूय घेवपा जाताय. ओके. म्हाका स्पायस इतलें जाय ताका लागून हांवें 5 घेयले. तुमच्यान 10 ओ 12 घेवपा जाताय. ओके. सो आतां घालता हांव सगळे इनग्रिडियंट्स. हेचोय घेयले क्लोव्स. मागीर घालता हांव जिरा. इनग्रिडियंट्स हांव मेन्शन करतलें डिस्क्रिप्शनां. ओके. आतां हांव घालता हेचे पेपरकॉर्न्स. टर्मरीक घालता. मागीर घालता हेचे सिनेमन. आतां घालता हेचे गार्लीक. 5 गार्लीक बरें क्लीन केले. आनी हेचोय जिंजर. आतां हांव हितून थोडेंशें उदक घालता आनी ग्रायंड कोता. तुमकां जाय न्हू जाल्यार हितून विनेगरूय घालून ग्रायंड करूं जाता. ओके. बट हांव उदक घालता. होचोय मसाला बरो जाला सारको रेड आनी बरो स्मूथ टेक्स्चर येयला सारको सॉफ्ट. आनी होचोय दाखयता तुमकां बरो बारीक जाला पेस्ट मसालाचो. आनी चिलीज घायल्यो न्हू जाल्यार आनी रेड जातलो. ओके. हांवें 5 घायल्यो न्हू. तो मायज देखून घालूं जाता एज पर युअर स्पायस लेवल आनी तेचे मागीर आनी बरो रेड जाता. आनी इचोय दवरल्यार आमटान फुगो उदकां. हांवें विनेगर घायला न्हू सो ताका लागून मातशें टेंगिनस येवपा आमटान फुगो घायल्या. आनी हांव तें मांस मॅरिनेशनान दवरलो तें सगळें कुकरान घातलें. ओके. आनी गॅसीचेर दवरतलें एक 8 विसल दितलें. म्हाका न्हू एशें कोन्न सॉफ्ट करपा बरो दिसता मांस. लायक बरें जाता सॉफ्ट. नाजाल्यार डायरेक्टूय बी घालपा जाता. तेका चड टायम वयता कूक जावपा. सो तूं कुकरान घाल जाल्यार न्हू बेगीन जाता बीफ. सो हांवें थंय थोडेंशें उदक घालता. चडूय उदक घायनाकाय दिसतू घालय. ओके. आनी सॉल्ट हांवें ऑलरेडी घायलोलें सो हांव आनी घायना. बरें मिक्स कोता आनी आतां हांव तें गॅसीचेर दवरता. आनी आतां हांव तेका एक 6 ते 8 विसल दितलें आनी मोत चॅक करतलें म्हाका आनी दिवपा जाय जाल्यार आनी दितलें. आनी हेचोय घेयलां ऑनियन. 3 ऑनियन घेयलां. कढीपत्ता आनी टोमॅटोज आनी एक चिली. 2 टोमॅटोज घेयले. सो हांवें घेयली हांडी. तितून घालता हांव ऑयल. ऑयल बरी तापदी. आनी आतां हांव घालता हितून कढीपत्ता. बरी जायती घालय. जायत घात न्हू तितून आनी टेस्ट येता. आनी आतां हांव घालता हेचे ऑनियन. बरें फ्राय करूया ते. बरें सॉफ्ट जावपा जाय. चड ब्रावन करनाकाय बट मातशें सॉफ्ट जावपा जाय. सो हेचें मिक्स कोता हांव. आनी हांव न्हू तितून सॉल्ट घातलें. सॉल्ट घायल जाल्यार न्हू ते बेगीन कूक जाताय आनी बेगीन सॉफ्टेस्ट जाताय. सो हांव हेचो वयर सॉल्ट स्प्रिंकल कोता.
मिक्स करपाचें आनी आतां तें कूक जावपाक दवरता. आनी आतां हितून आतां पटेटो एक धाकटो पटेटो काटकून घायलें, मोठे पीस तुले तें हितून कूक जातलें न्हू, सो ताका लागून पयलें घाता. आनी आतां हेचो जालें ऑनियन बरो भाजला, सॉफ्टेस्ट जाला. सो आतां हितून घाता टमॅटोज. बरें मिक्स करुया, ते बरें सॉफ्ट जायली टोमॅटो. आनी आतां एक ते दोन एश कोन्न चिलीज घालाय. हितू हांव चिली घायना बिकॉज मुगे मसाला ऑलरेडी आहा स्पायसी आनी हेरा कोंता येना, देखून हांव चिली घायना. बट तुमगे स्पायस लेवला प्रमाणे तुमी चिली घालाय. बरो भाज दी तें टोमाट, बरें सॉफ्ट जावपाक जाय. सो मुगे जालें चोय सॉफ्ट. आनी आतां हांव घातलें, हांवें तो रेड मसाला केलोलो तो हितू. आनी आतां हांव हितू थोडेंशें उदक घाता आनी तो मसाला आहा न्हू ताका लागलेलो, सो तें सगळें उदक घालून तितून घाता परतून हांडी. हेचोय सो आतां बरें मिक्स करुया. सो कांय वर जालो तो मसाला बरो रेड जाला आनी वास सारको बरो सुंटोला सारको यमी. आनी आतां हांव तें मातशें अगोत कूक जावपाक दवरता तो मसाला. आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप दाखयता तुमकां. हेचोय घेयला हांवें टॅमरीन वॉटर, बरें मिक्स केलें तें. आनी आतां हांव हितून घाता मसालाक. बरें टँगिनस येतलें यू नो तें घायलें जाल्यार, बिकॉज हांवें विनेगर घायलें न्हू ताका लागून. सो विनेगर घायनासतनाय बी बेस्ट जाता. सो आतां हांव तें मिक्स कोता आनी मातशें ओगोत कूक जावपाक दवरतलें. सो कांय बरें जालें तें बरें वासूय बी बेस्ट सुंटोला. ट्राय कराय तुमी, हांव सांगत तुमकां. सो आतां मातशें अगोत तें कूक जावपाक दवरता. आनी हांव तुमकां दाखोवपा विसरलें. ओके, हांवें घायलां हितून तें सगळें कूक जालो तें मांस. ओके, कुकरान घायलो तें मांस घायलां हितून ते रेड मसालांक. आनी तितून तें उदक आहलेलें तें घायलां. सो थोडें उदक आहलेलें तें घायलें आनी एक्स्ट्रा उदक घायलो ना. सो आतां हांवें बंद कोता आनी कूक करपाक दवरता. सो हेचो आतां मोद चॅक करूं येयलां आनी हितून घाता हांव 1 टीस्पून शुगर घायल्या आनी तितलो टेस्ट एनहान्स जायन येता, बरें लागता. सो आतां हांवें टेस्ट करून चोयतालें म्हाका आनी सॉल्ट जाय जाल्यार, बट म्हाका आनी सॉल्ट ना केशें. सो हांव बंद कोता आनी थोडो वगत कूक जावपाक दवरता. सो हांव येयलां थंय चोवपा मुगे मांस जाल जाल्यार. आनी चोय बरो वास सारको सुटला आनी बरें जालां.
रेड बीफ यमी तुम्ही म्हटली हांव कितू पाटी यमी यमी म्हटगाय बट वास सारको बेस्ट सुटलो आनी खावपाकूय बेस्ट लागतलें दॅट इज फॉर शुअर. सो हे बरें जालां मास चोडूय सॉफ्टूय ना आनी चोडूय हार्ड ना आनी पोटेटोय बी कूक जाले. सो आतां हांव हितून घालता हेचो कोथमीर बारीक कट केल्या आनी ती घालता लास्टाक आनी जाल मुगेलें रेड बीफ करी. दाखयत तुमकां सकयल काट आनी गॅसी वयली. आनी आजचोय आमगेले बीफ चोय वाव बरो वास येता यमी यमी. सो दाखयत तुमकां मास बरें कूक जालां आनी बरो टेस्ट यमी आनी टेस्ट कोन्न चोयलां इल्लेशें मास बरें जालां कूक. ट्राय कोराय रेड बीफ करी ओके आनी सांगाय म्हाका कमेंट्सां आयज मुगेली बीफ करी केस जाल ती. लायक कोराय तुमकां लायक जाल जाल्यार शेअर कोराय आनी कमेंटूय कोराय आनी विसरो नाकाय सबस्क्रायब करपा आमगे चॅनला. आनी चोय अनायरा आनी अलिया कित कोताय रे आम्हाला कॅट गेम लायता. आलू यू वांट कॅट गेम ओय जायना मामा कुकिंग कोताय गेम खेळटा इंचोय दोगांय. अनायरा मामा नायस बरें यम्मी फूड केल तुका तुगे फेवरेट. आनी चल आयज हांव तुमकां टेस्ट कोन्न सांगता मुगेली रेड बीफ करी केस जाल ती. ओके चलया. सो हांवें चोय ट्राय कोता ओके बीफ अनायरा ऑलरेडी जेयलें आनी तें न्हिदो गेलें. ओके सो हांव विडियो काडपा इसरोलें बिकॉज हांव अलिया बरें आहलोलें आनी इसरोलें विडियो काडपा. ओके सो हांव टेस्ट कोता आनी सांगत तुमकां बेस्ट जालां सारकें. यू नो हांवें स्पायसी करून ना चिलीज थोड्यो घायल्ल्यो न्हू सो चोडी स्पायसूय ना आनी तुमकां तर स्पायस जाय न्हू चड जाल्यार चड चिलीज घाले. ओके आनी इल्लीशी विनेगर ग्रायंड कोत्ता तोणा. सो बरें जालां सारकें बेस्ट जालां बीफ. तुमी ट्राय कराय मुगे रेसिपी सिंपल रेसिपी आनी म्हाका सांगाय. ओके केस जाल ती यम्मी. सो चल आतां हांव जेयतां बेगबेगी मागीर मेळटा तुमकां बाय. आनी हेचोय इवनींग हांव सोमतें अनायरा आनी अलियाक सूप कोतालें बरो वेजिटेबल सूप कॅरट स्प्रींग ऑनियन्स मागीर ऑनियन आनी गार्लीक बिगान टोमॅटो बिगान हेचोय हांव हेय एड कोतां तितून गार्लीक पावडर ब्लॅक पेपर वायट ऑनियन पावडर तेजे न्हू आनी टेस्ट येता. आनी हिचोय घायलें मॅक्रोनी आनी हिंगासोन हांव आतां व्लॉग एंड कोता. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक. अंटील देन मोग आसूं आनी विसरो नाकाय आमगे चॅनल सबस्क्रायब करपाक आनी मुगे रेसिपी लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कमेंट आनी शेअर कोराय. ओके बाय.